Welcome to Garden of Glory. Today we explore 1 Peter chapter 2 verse 1 to 25, where we are called to grow into our identity in Christ and live as a holy people in a watching world. पेद्रूचें पयलें पत्र वेसवर 2 वळी 1 ते 25. देखून वायट मनान कांयच करूं नाकात, कोणाक फोटी मारूं नाकात, ढोंगेपणान चलूं नाकात, कोणाचीच नाटकाय धरूं नाकात आनी चाडयो साप सांगूं नाकात. तुमी हालींच जल्म आयल्यात, तर जशें बाळां आवयच्या दुदाक आशेतात, तशें तुमच्या नव्या जिविताक पोचता तें ओसोल दूद पिवंक ओतरेकात. असल्या दुदान तुमी घोट जावन दारोण जोडतल्यात, कित्याक खरेंच सोमी मोवाळ गोड म्हूण तुमी चाखून घेतलां. जिवे फातोर विंचलोले राष्ट्र यादनिकी राजकुळ. तो जिवो फातोर मनशांनी पोरो घाल्लो, पूण देवान विंचून काडलोलो, आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सोर्शी येयात, अशीं तुमी जिवे फातोर जावन तुमचें एक जिवें देव मंदीर बांदून येवंक दियात. तातूंत तुमी पवित्र यादनीक जातल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद्ध भेटयतल्यात. ह्याच पासत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पळयात, सियोनांत हांव एक फातोर उबो करतां, विंचून काडलोलो, कोणशा संदीचो मोलादीक फातोर, आनी ताचेर भावार्थ दवरतात तीं कदींच लोजेक सांपडची नात. म्हणटच तुमकां भावार्थ दवरतल्यांक तो फातोर मोलादीक, पूण भावार्थ धरिनात तांकां जो फातोर बांदप्यांनी पोरो घाल्लो तोच कोणशा संदीचो फातोर जालो. पूण मनशां आदलोन पडटात तसलो फातोर मनशांक सोकला उडयतात तसलें पडप. सोबदाचेर भावार्थ दवरूंक ना म्हणून तीं ताका आदलोन पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमी देवान विंचून काडलोलें कुळ, तुमी त्याच देवा रायाचे यादनीक, तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलोलें राष्ट्र, तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजां. ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमेवंत उजवाडाक पावयल्यात. तुमचे खातीर आपणें केल्लीं ओझापांची कर्तुत्वां तुमी वाखणचे खातीर देवान तुमकां विंचून काडल्यात. आदीं तुमी देवाची पोरजां न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी ताची पोरजां जाल्यात. आदीं तुमकां देवाची काकलूत मेळूंक नासली, पूण आतां तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळ्या. देवाच्या चाकरांची देवान स्वतंत्र केल्ल्या मनशांची जिविताची चाल. भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, हांव तुमकां असो उलो करतां. तुमी परदेशी आनी वाटसूर देखून ओतम्याचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो ओंदवण्यो सोडून दियात. आमचो भावार्थ धरिनात त्या लोकां मदें तुमची चाल इतली माणसुगेची जावं दी की तुमच्यो बऱ्यो कोण्यो पळयोवन ज्या कारणांक लागून तुमकां ती अपराधी म्हणून लावन दितात, त्याच कारणांक लागून तो येतलो त्या जडतेच्या दिसा ती देवाक वाखाणूंक पावतली. मनशा समाजांत अधिकार आसलेल्या सगळ्यांक
सोमया पासत खालती रावात. जावं सोमराजाक ताका सगळ्या वयर अधिकार आसा देखून. जावं राजपालांक कायदे मोडतोल्यांक खास्त लावंक आनी कायदे पाळतोल्यांक वाखाणूंक ताणें तांकां नेमल्यात देखून. पिशी मनशां आपलें नेणारपण दाखोवन उलयतात, पूण तांचें तोंड तुमी तुमच्या बऱ्या कोरण्यांनी बंद करचें म्हूण देवाची खुशी. तुमी कोणाचींच चाकरां न्हय, पूण फकत देवाची. देखून स्वतंत्र मनशां कशीं चलात आनी तुमची स्वतंत्राय कसलीच विकोटाय धांपून दवरूंक वापरूं नाकात. सगळ्या मनशांक मनान लेखात. तुमच्या भावां भयणींचो मोग करात. देवाची भक्ती करात. सोमराजाक मान दियात. क्रिस्ताच्या कोश्टांची देख घेवची. चाकरांनो, तुमच्या धोनयांक खालती रावात आनी तांकां सगळो मान दियात. न्हयच बऱ्या आनी दुलोभ स्वभावाच्या, पूण खोर मनशांकूय, कित्याक देवाक अशें जाय म्हूण समजून फावो नासतना भोगूंक पडटात ते कोश्ट सोंसणीकायेन घेतले जाल्यार हें एक देवाचें देणें. वायट केलां म्हणून मार घेतलो जाल्यार हातूंत कसली व्हडवीक, पूण बरें केलां आसता खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोवणें दिलां, कित्याक खुद क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेळूंक ना. ताका जास्त्यो मारल्यो तेन्ना ताणें परतून जास्त्यो मारूंक ना. ताका दोगदायतले तेन्ना ताणें कोणाकूच धमकावंक ना. पूण नितीवंत मनसुबेदाराच्या हातान विस्वासान आपलें जिवीत सोडलें. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या घायांनी तुमी बरीं जाल्यात. तुमी सांडलोल्या शेळयां परी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या खऱ्या गवळ्या आनी राखण्याशी देवान तुमकां परतून हाडल्यात. Peter addresses submission not as weakness but as trust in God's justice. Whether under human authority or unfair treatment, believers are called to respond with humility and integrity. This call reaches its deepest point in the example of Christ Himself. Let us pray. Lord, help us grow strong through your word and live fully in the identity you have given us. Teach us to reflect your holiness in the way we speak, act, and respond to others. When life feels unfair, help us follow the example of Jesus, trusting you completely. Shepherd our hearts and guide our steps so our lives bring glory to you. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.